पण आता ही काळाची गरज सध्या आता जे शॉर्टेज आसा सारे ते आमी खंयच्यान तरी घेवचेच पडटा. सध्या ऑर्गेनिक फार्मिंग आमी फुडें करतलेच पूण सध्या सारी शॉर्टेज आतां जाय न्ही. लिंक्ड डिस्करेजिंग केमिकल्स इज एनकरेजिंग ऑर्गेनिक. ही लिंकेज आहा. मंत्री हे सायडीन हे सप्लाय करूंक सोदता आनी ते सायडीन आपूण ऑर्गेनिक जातलो म्हणटा. ऑर्गेनिक स्पीकर जर जावपाक 7 वर्सां लागली. ऑर्गेनिक ताबडतोब मेळची ना. ऑर्गेनिक आतां जर रिक्वायरमेंट आहा आतांच मेळटलें कशें. सर ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लस्टराचो कन्सेप्ट असो आसा की जमीन पयलीं ऑर्गेनिक करप ती करपाक 3 वर्सां लागता. एक दिसान जायना तें. ती जर करतलो जाल्यार युरिया हेज टू बी डिस्करेज. PKVY जे हाजे अंडर 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन येतली. सगळी कल्टिवेशन अंडर जमीन 35,000 आसा. बाकी सगळी रोखडी कव्हर जावची ना. ऑर्गेनिक फार्मिंग सगळी रोखडी कव्हर जावची ना. मंत्री आपले अज्ञान एक्सपोज करता. एक क्लस्टर 10,000 स्क्वेअर मिटराचो मिनिमम आसचो म्हणून आहा. अशें तुका 500 क्लस्टर अलर्ट जाल्ले आहा. 500 क्लस्टराचें जर तूं युटिलायझेशन दाखयना फुडले खेपे 2,000 क्लस्टर मेळना. जेन्ना मंत्र्यांच्या खात्याक आसतना मंत्री आसतना बरें काम केलां जाल्यार हे ऑर्गेनिक फार्मिंग इतली फुडें कित्याक पावली ना. हे सारे आतां आमकां कित्याक घेवचें पडलें. हांव 15 दीस पयलीं मंत्री जाला ही पाळी आयल्या. मोटको न्ही तो असोच लागपाक. एक रातयान जायना तो. 7 वर्सां काम करचें पडटा. हाजे पयलीं 7 वर्सां सिक्किमान काम करून ती ऑर्गेनिक जाली. एक धपक्याक फ्रासीक एक रातचो काडला दुसरीचा नंबर लागला. ऑर्गेनिक फार्मिंग 15 दिसां भितर सगळें चेंज जावंक शकना. अरे हांव फक्त मंत्री जाला 15 दीस जाले. उलयता कित्याक?